दिसता ड्रेस असा त्याच बरोबर चिली रामाशी क्लीन कर बाबडी कशी अरे रे 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 इतले मनीस पण काबार करू नका प्लीज ही हळशी कसा. सो हे गायज वेलकम बॅक टू माय न्यू ब्लॉग. कशी आसा सगळी तुम्ही? आय होप सो तुम्ही सगळी बरे आसतली आनी सगळी बरे आसपाक जाय. आमी बी बरी आसा. आयज न्हय न्हान धुवन असो ब्लॉग हांवें स्टार्ट केलो. चुकोन अशें जाता की सकाळी सकाळी न्हाले बीन ते बीन स्पेशली माथे बीन धुले म्हणजे केस बीन धुले अशें रेअर जाता. सो चला म्हटलें न्हाले बीन आनी आतां ब्लॉग म्हटलें स्टार्ट करुया. सो आयचो जो ब्लॉग आसा न्हय तो मातसो वेगळ्या तरेन आसतलो. हेज्या पयलीं असो व्हिडिओ हांवें केन्ना म्हाज्या चॅनलाचेर अपलोड करूंक ना आनी हो सुद्दां अपलोड करतना हांवें खूब फावटी चिंतलें अपलोड करूं की नाका म्हणून. मागीर हांवें चिंतलें की काय ना अपलोड करूं शकता कारण हांव कितें चुकीचें काम करिना. वयल्यान हांव बरेंच काम करता आनी हो व्हिडिओ अपलोड करपाचें कारण म्हटल्यार अशें जावं शकता मे बी म्हटलें अशें जावं शकता की हो व्हिडिओ हांवें अपलोड केलो जाल्यार खंय तरी थोडी तरी 1 or 2% तरी लोक आसा ते चेंज जावं शकता. तेंचें मन चेंज जावं शकता. तेंच्या भितर मनीसपण येवं शकता. तेका लागून म्हटलें फायनली हो व्हिडिओ अपलोड करुया. जावं शकता की हो व्हिडिओ थोड्यांक आवडचो ना थोड्यांक आवडटलो बट अपलोड हेच्या पयलीं हांवें केन्ना अपलोड करूंक ना कारण म्हाका शो ऑफ करपाचें ना. बट म्हटलें अपलोड करपाची गरज आसा खंय तरी म्हाका अशें दिसलें तेका लागून अपलोड करता. आनी ही जी फुडें हांव क्लीप एड करतलें ती एक्चुली क्लीप जी आसा न्हय ती चवथीच्या आदी 2-3 दीस पयलींची क्लीप आसा जे सिच्युएशन आसलें तें. तर एक्चुली सद्या न्हय तुमकां हांव भरपूर कूल अशें दिसता आसतलें उलयतना बट त्या टायमार मातशें म्हणटा तसो मूड म्हजो हायपर आसलो. आनी ऑब्वियसली जे पेट लवर आसा जे रेस्क्यू करतात तांकां खबरूच आसतलें त्या टायमार अशी जर सिच्युएशन जायत जाल्यार कसो कितें मूड आसता तो. आनी म्हाज्या भितर न्हय खरेंच थोडे फारशे तरी मनीसपण आसा. मनीसपण केन्ना आमी विसरूंक जायना कारण अशें आसता की मनीस आनी मनजत तेंचें कंपेरिजन एक्चुली जायना बट जशी मनशांची भुरगीं आमकां इम्पॉर्टंट आसा आमी तेंची बऱ्या तरेन कॅर घेता कारण ती मनशांची भुरगीं आसा तेंच्या बद्दल आमकां फिलिंग्स आसता. सेम थिंग जेन्ना मनजतीची म्हणटा तशी गाय आसूं कुत्रो आसूं मागीर माजर आसूं कोणूय आसूं तेंची सुद्दां बेबी आसता ती सुद्दां तांकां खूब इम्पॉर्टंट आसता. जशें आमी 9 म्हयने आमच्या बेबीक पोटान धरून त्रास काडटा सेम थिंग मनजात सुद्दां सेम करता. तेंचें अशें ना की बाबा रोखडेच तेंच्याय लायफान कितले त्रास आसता. आमकां इजी दिसता तें तुमी म्हणटली हें तूं कित्याक लागून सांगता एग्जॅक्ट कितें आसा कारण तर प्रॉपर न्हय तुमकां फुडें कळटलेंच हांव हें कित्याक उलयता आनी कशें उलयता तें. जो मेरेन तुमी फुडली क्लीप पळयना तो मेरेन तुमकां कळचें ना. सो ही क्लीप एक्चुली चवथीच्या पयलींची आसा. तेन्ना हांवें अपलोड करूंक नासली कारण तेन्ना म्हटलें अपलोड करुया नाका म्हाजोय बीन मूड ऑफ जातलो आनी तेन्ना म्हाका अपलोड करपाचें नासलें कारण सगळी गडबड आसली चवथीची तयारी करप म्हण हें तें. सो तेका लागून म्हटलें आतां अपलोड करुया आनी अपलोड करतना सुद्दां हांवें खूब फावटी चिंतलें की अपलोड करूं की नाका बट फायनली चिंतलें म्हाज्या व्हिडिओ थ्रू जर थोडी सुद्दां मनशां जर हो व्हिडिओ पळोवन चेंज जाता तांकां जर काकूट येता मनजाती बद्दल जाल्यार तें म्हाका लागून खूब व्हडली गोश्ट आसा. तेका लागून हांव अपलोड करता नाल्यार अशें हांव करता. आनी खुबश्या जाणांच्या मनान प्रश्न सुद्दां आसतलो की सुप्रियागेर इतली माजरां कशी कितें आसा इतली माजरां कशी कितें येतात काय म्हणून. तर ह्या रिजनाक लागूनूच आमगेर माजरां वाडल्या. सो तुमकां फुडें कळटलें. सो फुडें ती क्लीप हांव एड करता सो ती सगळ्यान पयलीं पळोवन घेया आनी तेज्या मागीर फुडली स्टोरी सांगता तुमकां. सकाळ जाल्ली आसा आनी ब्लॉग हांव आतां स्टार्ट करता. म्हाका खबर नासलें की म्हाज्या चॅनलार ह्या तरेनूय हांव ब्लॉग बीन केन्ना करतलें म्हणून कारण केन्ना हांव असले गोश्टी दाखयना चॅनलाचेर. आयज मुद्दम दाखयतलें आनी म्हाजो ड्रेसअप आसा न्हय तो अवॉयड करा प्लीज हां. सकाळी सकाळी ब्लॉग हांव स्टार्ट करता आनी त्याच बरोबर च्या बीन घेवन जस्ट ब्लॉग स्टार्ट करता. कळटलें तुमकां कित्याक तें. घे 3 या 4 कितें पेटे काडले आनी तेजे पेटे न्हय कोणी तरी अळशिकेन उडयल्या. अशें अळशिकेन उडयल्या हे पळयात ही अळशीक आसा कितली तुमकां मुद्दाम दाखयतलें हांव.
मुद्दाम दाखयतले मनीसपण काबार जाल्ले हाय पळय कसली हळशी गाय ती पळय. आणि हांगसर आसा ते पेटे ह्या हळशिकेन न्हय पेटे आहात ते आवाज येता खंय तरी. सो इतले बुरशे आसा हांगसर जाणा कितें सांगू तुमकां. सो ते न्हय हांव आतां काडटलें कारण म्हाज्या भितर मनीसपण काबार जावंक ना. म्हाज्या भितर मनीसपण आसा आनी असले गोश्टी म्हाका अजिबात सहन जायना. ह्याच गोश्टीक लागूनूच आमगेर माजरां न्हय इतली वाडली. सो तांकां काडटा हांव. खंय तरी आसा ते आवाज येता ते पळय तुमकां दाखयता. मुद्दाम दाखयतले हे पळय खंय न्हय मूस भोंवतात भरपूर आनी तांकां काडपाक सुद्दां न्हय त्रास मातशे देवा. कितले मूस भोंवता. पावस पडोन गेलो आनी सरावंडींग न्हय सगळे कडेन बुरशे आसाय पळयात. म्हाज्या फुड्यान न्हू कोणाचो जीव बीन गेल्लो म्हाका लायक ना. मुद्दामूच दाखयतले तुमकां. देवा बाबडी कशी अरे रे रे रे. ओ बाबा पळयात हालत पळय तेंची कशी केली. कशें कितें हाल येता देवा. ओ ओ ओ ओ ओ ओ ओ हा तेंची हालत पळय कशी केली देवा. सो काडली हांवें. तर असल्या मनशांक न्हय काय करूं शकना. बट देव असल्या मनशांक बुद्धी तर हांव मातशी क्लीन करूंक जाय. सामकी कसली गे मूस भरल्या तांकां. कसले लोक आसता जाणा. ह्याच गोश्टीक लागून आमगेर इतली माजरां जाली. प्रत्येक फावट हांव चिंत्ता की ना माजरां आयज ना एक बरें काम केलें हांवें. खरेंच बरें काम केलें. शुभ वर्गे. सो देवाकूय थँक्यू म्हणटा कारण म्हाका जन्माक घातले असली कामां करपाक. च्या घेतली आनी पळयात रेडी सुद्दां जावंक ना. केंस बीन कांय उगोवंक ना आनी कालच्यान एक्चुली ते तळमळटाले. आसूं न्ही राव येता फकत जेवपाक येता ते आनी वयता. की आमच्यो माजर न्हू ते. प्लीज हो व्हिडिओ पळयत आसतात आनी अशें जर कोण मिस्टेक करीत आसत जाल्यार मनीसपण मातशें तरी दवरा. इतले मनीसपण काबार करूं नाकात प्लीज. आनी अशें करून न्हय एक दीस म्हणटा हो देव तुमकां खंय तरी पळयतलो. गायस ती क्लिप तर तुमी पयलीत आसतली आनी कशें दिसलें तुमकां ती क्लिप पळोवन. आतां न्हय सद्या हांव भरपूर कूल आसा. तुमी पळयतात आसतले त्या व्हिडिओन म्हाजो कसो आसलो मूड कसो आसलो आनी ह्या व्हिडिओन म्हाजो मूड कसो आसा. सद्या हांव भरपूर कूल आसा कंट्रोलान आसा. नाल्यार असले गोश्टी पळोवन न्हय कंट्रोलान उरना हांव. कारण म्हाका असले अजिबात लायक ना. यार म्हाका अशें दिसता मनजातीची कितें चुकी आसा जे मनीस असले करता असले गोश्टी करता. आनी कित्याक करतात तुमी असले गोश्टी मनजातीक थोडे ना कळटा. खरें सांगूंक न्हय जाल्यार ते जे माजर असले वयात ते आमगेर खावपाक येता. फकत खावपाक येता. ते आमगेर नासता. फकत जेन्ना आमी आमच्या माजरांक जेवण घालता तेन्ना ते खावपाक येता बाबडे. आनी ते कंटिन्युअसली एक दीस इतले पिशे कशे सोदताले इतले पिशे कशे जाल्ले ते आमगेर येता. बट ते खाता आनी वयता. बट त्या दिसा ते खाय नासले कांय नासले. आनी खरें सांगूंक न्हय जाल्यार तेच्या दोळ्यांसून दुकां येताली. मनजात जाली म्हणून कितें जाली. आपल्या भुरग्याक लागून तितलोच मोग आसता जितलो मनशाच्या भितर आसता पळयात तितलोच मोग आसता. कारण
तेनी सुद्धा खंय ना खंय आपल्या पोरांक पोटान दवरून तितलो त्रास काडला, तितलो त्रास काडटाय बी. बट मनीसपण आमी इतले विसारता. आणि तुम्ही तर पळयलेच आसतले की हांवें तांकां खंयच्या हितूनसून काडल्या, इतल्या बुरश्या हितून आसली ती. त्या जाग्यार आमी पांय सुद्दां घालूं शकना, इतली बुरशेपण घाण आसा थंय. लोक कचरो उडयता थंय. आणि त्या टायमार इतलो पावस, खरें सांगू तुमकां, इतलो पावस कंटिन्युअसली पावस आसलो. म्हणजे एक दीस ती तेतून आसली पळय तेन्ना इतलो पावस आसलो. भरपूर बुरशी प्लेस आसा ती, पावसान थंय उदक भरता. आणि त्या पावसाक तेंची हालत तुमी पळोवंक शकता. जेन्ना हांवें हातीन घेतलेले पळय तेन्ना मनानसून म्हाका इतलें रडोंक येतालें. आनी म्हाका खंय ना खंय अशें दिसलें, देवा हांव खंयच्या हितून आसा, जगान आसा की ह्या जगान मनीसपण लोक विसारता. म्हाका अशें दिसलें की खंयच्या दुनियेन आसा हांव चुकीच्या दुनियेन येयलें. हांवें देवाक मनानसून म्हटलें सुद्दां की देवा हांव खंय तरी चुकीच्या दुनियेन आसा, हें सगळें म्हाका पळोवचें पडटा. आनी असलें ना, हांव असलें म्हाका आवडना. म्हाका मनजाती खूब, खंयच्याय कुत्र्याक माजराक हांव इतलें एटॅच जाता, रोखडें एटॅच जाता. ताका लागून ही सगळीं माजरां आमगेर इतली जाल्या ह्या गोश्टीक लागून. कोणी ना कोणी खंय सोडल्या, कोणी ना कोणी धांवडून घातल्या, ती माजरां आमगेर येवन रावल्या. ताका लागूनच आमगेर इतलीं माजरां आसात. आणि प्रश्न जर मनजातीचो येत नाही जाल्यार हांव एकदम हायपर जाता. सो ही तर गोश्टी तुमी पयलेच आसतले. हांवें रेस्क्यू बीन केलें तांकां, हे तुवें तुमी पयलें आसतलें. फुडली स्टोरी सांगता तुमकां. हांवें ताका रेस्क्यू बी केली. आनी एक जे पोर आसलें न्हय तें तेज्या आवयन सिक्रेट प्लेसीर व्हरोन दवरलें. हांव उलयता न्हय सो म्हाका एक माजर आसा आमचें, तेजो रिस्पॉन्स येता पळय, सो अवॉयड करा प्लीज. हांव विंडो कडेन वचला न्हय, सो तो विंडोच्या भायर येवन म्हाका सांगता विंडो ओपन कर आनी घे म्हणून. सो ओके, सो जालें अशें की एका तेणी आपल्या पोराक न्हय सिक्रेट प्लेसीचेर व्हरोन दवरलें. उरलीं आतां 2 पोरां म्हणटा तशीं. सो ती त्याच प्लेसीचेर आसली. आनी हांव आपलें गेलें, कित्याक मागीर कशें हांवें ताका हाडून बी दिली आनी मागीर हांव गेलें. हांगसर मातशी एक म्हाजी मिस्टेक जाली, ती बीन हांव सांगता. हांवें न्हय दिलें आनी हांव गेलें, कारण आतां ते म्हटलें घेवन वयतले. सो तेणी एका आपल्या पोराक खंयच्या तरी प्लेसीर व्हेलें आनी दवरलें. सो ती 2 जीं पोरां आसलीं न्हय ती एका मनशान त्याच टायमार तो मनीस एकलो येयलो आनी आसली तशी परत त्या पोरांक न्हय चिखलान उडयली, उदकान उडयली. सो म्हाका तें कांय खबर ना उदकान बीन उडयली म्हणून. बट ते जे माजर आसले न्हय ते परत परत आमच्या हांगसर येवन म्हाका कितें तरी सांगपाची ट्राय करताले. आनी हांव त्या हितून आसलें की शूट करपाचें म्हणून. खरें सांगता कॅमेरा बीन घेवन ते शूट करपाचें ह्या मुडान हांव अजिबात नासलें. इतलो पावस पडटालो त्या दिसा, कंटिन्युअसली पावस आसलो, भायर वचपाक सुद्दां चान्स नासलो, इतलो पावस पडटालो. बट ते म्हाका कंटिन्युअसली म्हणटा तशें ना येवन कितें तरी सांगताले. आनी ते माजर न्हय म्हणजे जशें जशें हांव वयतालें तशें तशें हांव तेज्या बरोबर गेलें. सो तेणी म्हाका न्हय कुळागरान व्हेलें, आमच्या सकयल कुळागर आसा पळय थंय व्हेलें. आनी 1-2दां न्हय म्हाका त्या धाकट्या पोरांचो आवाज येयलो, आराडटाना आवाज येयलो. सो हांवें तें खूब सोदपाची ट्राय केली, पूण त्या दिसा इतलो पावस आसलो की पॉसिबलूच ना. कशें सोदतलें, आनी आमच्या थंय सगळी कडेन उदक भरता, सो चान्सूच नासलो. सो ही गजाल जाली तेची 2 पोरां बाबड्याची अशीच गेली. तेज्या मागीर एक पोर तेणी सिक्रेट प्लेसीर व्हरोन दवरलेलें पळयात, तें पोर आनी एका दिसांनी आनी एका सिच्युएशनान दिसलें म्हाका. सो ती बीन क्लिप एड करता, ती फुडें तुमी पळया, मागीर फुडली स्टोरी सांगता. तूच सांगा ना, चल तुटून वयतला काय ना जाता ते. चल दिसता रुको तेसून दिसता. हा याकदाम गो राव तिथे होता ना का ते राव फाटी आहे ती फाटी आहे राव. तुराट घाल तिथे आणि या हातीन घे मुगा ये एकदा
हातीन धर गो दीदी हातीन घेता का दीदी खिचूर घेऊ नका मी परत पडत झाल्या दीदी हातीन घेता का गणपती बाप्पा मोरया 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 दीदी ये दीदी सोड सोड त्याच्यात धर. गणपती बाप्पा मोरया ये. ना तुका आम्ही वाचवलं शाणे ही स्टोरी सांगता म्हटल्यार ना म्हाका कितें जाता ना म्हाजें हांवूच जाणा आनी हे सगळे स्टोरी क्लियर करून म्हाका किचनान काम सुद्दां आसा तें करून वचूंक जाय. मुद्दामूच सांगता हांव कारण थोड्या लोकांकूय कळूंक जाय मनीसपण कितलें काबार जायत येयला तें. अदरवायज हांव असले व्हिडिओ केन्ना चॅनलार घालिना. सो ओके एक जे तेणी पोर जे सिक्रेट प्लेसीर व्हरून दवरलेले ना ते तुमी पळयलेच आसतले खंयच्या अवस्थेन आसले आनी ते हांवेन अंजलीन आनी आकाशान वचून काडले. म्हणजेच हांव त्या चिखलान गेलें आनी चिखलानसून काडले. त्या चिखलान इतले बुरशे आसा पांय जे आसा न्हय ते सामके भितर वयताले. आमच्या भशेन आमी कितें म्हणटा तेका रोमताले सामके. म्हाका एक तर इतलो भंय दिसतालो. नॉर्मली जर तुमी म्हाका सांगशात न्हय की वच चिखलान ना थंय कोण आसत जाल्यार मगर आसत स्नेक आसत जाल्यार आनी त्या उदकान आसाय बीन तसले गोश्टी आसा. बट त्या पोराचो आवाज इतलो कंटिन्युअसली म्हाज्या कानार बसतालो इतलो कानार बसतालो की म्हाका त्या आवाजान थंय वयचें पडलें. त्या आवाजान खंय तरी हांव इमोशनल जालें आनी थंय वचून तेका काडलें सुद्दां. कशे तरेन काडलें तेका हांवें जाणा. हांवें म्हाज्या जिवाची पर्वा करूंक ना की म्हाका त्या उदकान कोण चावत. मम्मी म्हाका खूब फावटी सांगता बाय असले गोश्टी करूं नाका तूं प्लीज करूं नाका तूं म्हणून. आनी असल्या गोश्टीन हांवें खूब फावटी म्हाज्या जिवाची पर्वा करिनासतना खुबश्यो गोश्टी हांवें अशें मनजातीक लागून केले. केन्ना कॅमेऱ्याच्या फुड्यान दाखोवंक ना. फर्स्ट टायम आसा जी हांव दाखयता. तर तेका हांवें रेस्क्यू बी केलें त्या पोराक. कितले नॉर्मली सांगता न्हय गोश्टी हांव बट नॉर्मली त्या टायमार अजिबात नासली गोश्ट ही. सो तेका रेस्क्यू बी केलें आनी ते बाबडे इतलेशे पोर इतले आड्डात जाले जाणा. आनी जेन्ना हांवें तेच्या आवय कडेन दिलें न्हय ते इतले खूश जाले जाणा. आनी म्हाकाय बीन अशें दिसलें की हांवें खूब बरें काम केलें खूब व्हडलें काम केलें अशें म्हाका दिसलें. बट तेज्या आवयन तेका आसलें तशें त्याच प्लेसीचेर व्हेलें ज्या प्लेसीर ऑलरेडी 2 तेजी किटन आसली ती उडयल्ली त्याच प्लेसीचेर तेणी परत व्हेलें. मनजातीक सुद्दां एक ट्रस्ट आसता न्हय. एक मनजात आतां आमी पोसली सपोज जाल्यार त्या मनशांच्या बाबतीन तेका ट्रस्ट जाता बट त्या मनजातीक खबर नासता की ती मनशां कशी कितें आसता ती. सो तेणी ती उडयली परत आसलें तशें हांवें जे रेस्क्यू केल्लें चिखलान वचून एक पोर तेका आसलें तशें तेंच्यांनी उडयलें. आनी फुड्यांतल्या फुड्यान हांव कांयच करूं शकलें ना कांयच करूं शकलें ना. हांवें 3 फावटी म्हणटा तशें 2-3 फावटी अशें रेस्क्यू केलें आसलें तशें तेजें पोर गायब. मागीर ते माजर ना ओग्गी आसताले. सो ह्या तरेनूच न्हय आमगेर इतली माजरां वाडल्या आनी केन्ना केन्ना म्हाका वायट दिसता की मनीसपण खंय गेले. तेच जर चिखलान मनशाचे जर बेबी असले जाल्यार मनीस ओगी रावता असले अशें उडयतले आसले. ते एक मनजातीचे पोरा म्हणून इजिली उडयता आमी कित्याक तेज्या आवयचे थोडी ना चित्ता आमी. ते माजर जाले म्हणून ते एक आवयत आसा. आनी ही व्हिडिओ करपाचें कारण म्हटल्यार खुबशे लोक अशे आसतले जेंकां मनजातीची व्हॅल्यू ना. सो व्हॅल्यू करूंक शिका. जितले मनशाक त्रास जाता तितलेच मनजातीक सुद्दां त्रास जाता. आमकां कितले त्रास जाता आसले आमगेर इतली माजरां आसा आमकांय बीन त्रास जाता बट आमकां ती एक आवड आसा. आमी मनजातीक अशी हायट पांय बीन लायना. पांय लावप सुद्दां वायट गोश्ट. मनजातीक पांय लावप सुद्दां म्हटल्यार म्हाका कसली तिडक मारता सामकी जाणा. तेंची रिस्पेक्ट करा जशें आमकां देव रिस्पेक्ट दिता. देवानूच आमकां घडोवन जमनीर हाडल्या तशी तेंकाय बीन देवानूच केल्या.
अशी ना की अपूर्वायची आमी हांगसर ह्या जगान रावूं शकता अशें ना. देवाक सगळीं सारकी तशीच जशें आमकां टायम घेवन देवान घडयल्या न्हू तशीच तेंकांय बीन म्हणटा तशी ह्या जगान येवपाक तितलोच रायट आसा. हांव खंय चुकता जाल्यार चुकता म्हणून सांगा तुमी, बट म्हाका दिसना हांव चुकता आसतलें. असले पाप करूं नाकात बाबा, खरें करूं नाकात. आनी करतना सुद्दां कशें देवा तेंकां हात येता हांगा उडोवपाक बीन. धन्य. नॉर्मल आसा सद्या बट सो हो इन्सिडंट चवथी पयलीं जाल्लो आनी अशी बी म्हाका आवड आसा. हांव मनजाती खंय ना खंय वाचोवपाची ट्राय करता. जितलें म्हाज्यान जाता तितलें हांव ट्राय करता. सो हांव कितें चुकीचें करता जाल्यार म्हाका कमेंट करून सुद्दां सांगा. आनी स्टोरी सांगता सांगता टायम खंय कितलो जालो, 12 जाली आनी म्हाका नुस्तें बीन फ्राय करूंक जाय. खुबशीं कामां आसा बट म्हटलें मुद्दाम शेअर करया, ही विडियो घालया म्हटलें, कारण कळो न्ही तरी लोकांक लोक कितले हितून वयता सामके ते. शिट यार. अशें न्हय म्हाका मागीर टेंशन जाता खबर आहा. तुमकां तरी खबरूच आसतलें हांव मनजातीच्या बाबतीन कितले इमोशनल आसा, भरपूर इमोशनल आसा आनी असले गोश्टी म्हाका ते लायक ना भरपूर. बट नॉर्मली हांवें तुमकां सांगली ही गोश्ट, तेतून व्हडलें म्हणपाचें नाल्यार एकदम हायपर जाता हांव ह्या गोश्टीक. सो चला किचनान एंट्री मारता आनी किचनान म्हाका थोडेशे काम आसा ते करूंक जाय. एडिटींग करतना कळटलें की आयचो व्हिडिओ कसो कितें आहा. पयतलें हांव पयलीं चॅक करतलें आनी तेज्या मागीर अपलोड करतलें की ना हें खबर ना म्हाका. आनी तुमी कशें कितें रिएक्ट करतले हेंय बीन म्हाका खबर ना. सो हांव कितें चुकलां चुकीचें करता जाल्यार म्हाका एक कमेंट करून सुद्दां सांगा तुमी. म्हणजे तुमी म्हाका गायड करूं शकता. हांव कितें मनजातीक वाचून चुकीची गोश्ट करता, हांवें ती चुकीची गोश्ट केली हें म्हाका सांगात. हांव अशें करता, हांव रेस्क्यू बीन कित्याक करिना. फकत हांव ते कॅमेरेच्या फुड्यान हाडिना, फर्स्ट टायम हाडपाची ट्राय केलें. सो सांगात म्हाका कमेंट करून कितें हांव चुकलें आसत जाल्यार हां प्लीज. सो चला मम्मी ना घरा कडेन, मातशें किचनान काम करूंक जाय म्हाका. नुस्तें बीन फ्राय करूंक जाय आनी थोडेशें गरम बीन करूंक जाय. सो चला किचनान वयता. गॅस हांवें धुल्या न्हू, मातशें ओलें आसा. मन हलकें जालें तुमचे बरोबर ही गोश्ट शेअर करून. किचनान वयच्या पयलीं तुमकां म्हाजो टँक दाखयता कसो आसलो पयलीं आनी आतां पळयात कसो आसा तो. एकदम बेस्ट दिसता. रातच्या टायमार बसून सगळे लायटी बंद करून रुमांतले पळोवपाक न्हय भरपूर बरें दिसता. आनी प्लांट्स आनीकूय घालतले हांव, तेय बीन एन्जॉय करता पळयात. आनीक सेटअप आहा न्हय तो भरपूर असो हे करतले, भरपूर अशी झाडां एड करतले, फूल पॅक जाता असो. हे पळयात कितें गरमी जाता हांगा सामकी. आतां सद्या तुमकां हेच आयकूंक गावतलें कितें गरमी जाता. किचनान एंट्री मारली काय गरमी जाता सामकी. भायर एकदम कडक अशें वत सुटला आनी ऑलरेडी मम्मीन सगळें जेवण केलां. सो बरें जालें म्हाका. फकत न्हय म्हाका गरम करून घेवपाचें आसा आनी नुस्तें फ्राय करपाचें आसा. एक्चुली काल हांवें भायरसून ऑर्डर केल्लें बिरयानी आनी फ्रायड रायस ऑर्डर केल्लो, कारण ते दीस एक्चुली हांवें पार्टी केल्ली न्हय संजूगेर आनी मम्मीक म्हटलें कांय दिवंक नासलें, तेका लागून हांवें बिरयानी आनी फ्रायड रायस ऑर्डर केल्लो. सो कालची थोडीशी उरल्या. एक्चुली आमी शेळें खायना, चडान चड शेळें केन्नाच खायना, चुकोवन अशें जाता. आनी बिरयानी बीन आसा सो ती उडोवपाक म्हाका बरें दिसना, कारण म्हाजी बिरयानी ऑल टायम फेवरेट तेका लागून. सो ती हांवें म्हाका लागून बिरयानी ऑर्डर केल्ली आनी मम्मीक लागून फ्रायड रायस ऑर्डर केल्लो. म्हणजे म्हाका चडशी बिरयानीत लायक, फ्रायड रायस तितलो लायक ना. सो हे दोनूय आसा आनी म्हाका ते गरम करूंक जाय. ते आतां गरम करतलें हांव आनी नुस्तें फ्राय करतलें. सर कल्ली घेतल्या आनी कोंबे खापे घेतल्या मम्मी. तर मम्मी एक्चुली न्हय नुस्तें कमी खाता, हांव नुस्तें चड खाता. म्हाका नुस्त्याची हे चड ल्हानपणा पासून नुस्तें हांव चड आसा, शिवराकाक हांव कमी आसा. आनी केंस म्हाका दिसता वयर बांदल्या बरें. किचनान एक्चुली मागीर खंयूय पडटात ते आनी म्हाका ते मागीर बुरशे दिसता सामके केंस बीन सोडून. सगळ्यान पयलीं केंस बांदता आनी मागीर उलयता तुमच्या कडेन. कामाक स्टार्ट करता. आनी एक गजाल म्हाका शेअर करूंक जाय, ती मागीर करता. याद येयली म्हाका 2-3 दीस जाले शेअर करतलें म्हणटा यादूच उरना. सो आयज जाली. तर सगळ्यान पयलीं तोपान काडून घेता.
मातशें काम करा म्हटल्यार किचनान गरमी जाली तर कांयच एक्चुली नाही चवथी कडेन नाही मावशेन आमकां म्हणजे म्हाज्या मावशेन ना हे दिल्ली केळी दिल्ली धाडून आनी आमी बीन चवथी कडेन केळी हाडलेली भरपूर अशी सो नाही ती बरी आसा म्हणजे मातशीशी काळी अशी जाल्या सो म्हाका कळना तेजी कसली रेसिपी तुमचे बरोबर शेअर करूं कारण इतली केळी नाही वेस्ट करपाक बरें दिसना आनी ती केळी आसा मंडोळची सो बरी केळी आसा तरी हांव मम्मीक म्हणटालें कसली तुमचे बरोबर रेसिपी शेअर करुया अशें म्हणून केलें जाल्यार बन्स सो पळोवया बन्स जर केले जाल्यार पळोवंक गावतलें तुमकां हे पळयात बरी आसा सामकी केळी पिड्ड्यारूय जावंक ना इतली मम्मी म्हणपाक लागली भायर उडयता म्हणून पण मम्मी म्हटलें हांवें पिड्ड्यार कांय जावंक ना बेश्टी भायर कित्याक उडयता नाय सो तेचे बन्स तरी करया म्हटलें आता पळोवया मम्मी केन्ना रेसिपी शेअर करता ती आनी चवथी कडेन म्हाका भरपूरशे सबस्क्रायबर गावल्ले आनी हांव एका गणपती पळोवपाक गेल्ले आत्यागेर थंय सुद्दां म्हाका सबस्क्रायबर गावल्ले आनी बरें दिसतालें इतले सबस्क्रायबर गावले आनी त्याच बरोबर खूब जाणांनी म्हाका इनवायट सुद्दां केल्ले चवथीक यो म्हणून फोंड्या त्या सायडीन बीन केप्यां त्या सायडीन इनवायट केल्ले एक्चुली म्हाका बट पॉसिबल जावंक ना कशी वयतली नाही चवथी कडली स्पेशली गणपती पळोवपाक म्हटल्यार बट म्हाकाय बीन तुमकां मेळून खूब बरें दिसतलें आसलें खूब म्हटल्यार खूब जाणांनी एक्चुली नाही म्हणटा तशी पेडणे सायड केपें मडगांव सायड मागीर खंय म्हणटात तशें कलंगूट सायड ह्या सायडीन खूब जाणांनी म्हाका इनवायट केल्ले अशे खुबशे गांव आसात तेंच्यांनी म्हाका इनवायट केले बट ते पॉसिबल जावंक ना आनी दुसरी गजाल म्हाका शेअर करपाक म्हटल्यार आतां जी हांवें तुमचे बरोबर स्टोरी शेअर केली न्हय आतां तितून थोडे जाण अशें म्हणटाले तशें जाल्यार तुवें त्या माजराक तुमगेर कित्याक हाडूंक ना काय म्हणून तर एक्चुली त्या माजराच्या किटनाक म्हणजेच त्याच्या पोराक आमगेरूच हाडलेले हांवें बट तेणी आमगेर दवरूंक ना कारण ते आमचे न्हय तेका लागून आमगेर तेणी दवरूंक ना तेणी थोडे जाण तोय बीन डावट आसतलो न्हय तो क्लियर केल्लो बरो सो फ्रायड रायस आनी बिरयानी हांगसर गरम करप चालू आसा म्हणजे केस बीन अवॉइड करात हा कारण हांव आतां जेवपाक बसला आनी गरमी जाता म्हणून केस वयर बांदल्या आनी सायड बाय सायड हांगसर टीव्हीचो आवाज येता आसतलो टीव्ही चालू आसा नाका आसूं मम्मी विचारता बंद करूं काय तर आयज कितें कितें आसा न्हय तें दाखयता तुमकां हांगसर न्हय फ्रायड रायस आसा त्याच बरोबर चिली आसा चिकन चिली तेज्या मागीर हांगसर कोंबे कापी आसा फ्राय केल्ले कल्ली आसा आनी हांगसर आसा सवनाळ्याचें हुमण सो आयची जी प्लेट आसा एकदम भरलेली सामकी हेवी अशी आसा सो आमी श्रावण सोडलो हरशीं म्हणून श्रावण कांय धरूंक नासलो श्रावण जालो आमचो सो अशें आसा सो चला एन्जॉय करता आनी आयचो व्हिडिओ कसो आसलो हें म्हाका कमेंट करून सांगा सपोज हांव कितें चुकलें आसत जाल्यार तें बीन म्हाका कमेंट करून सांगा सो चला तर आयचो ब्लॉग हांगसरूच एंड करूया आय होप सो तुमकां आयचो ब्लॉग आवडला आसतना ब्लॉग आवडला आसता तर लायक शेअर सबस्क्राईब करूंक विसरू नका परत एकदा मेळया एका नवीन व्हिडिओ ते आमचं देव बरें करूं बाय